2012 उपरांत गोंयांत खूबशी उदरगतीची कामां जाल्या। वेगवेगळे रस्ते, पूल, महामार्ग तशेंच मोपा लिंक रोड हो देशांतलो एक आदर्श फ्लायओव्हर। खूबश्यो गजाली आमी पळयतात, मात उतरां परस फोटवाक चड शक्त आसा आनी हे दृश्य माध्यम आशिल्ल्यान ते चड प्रभावी आसा। देखून 2012 वर्सा पयलीं गोंय कशें आशिल्लें आनी आतां गोंय कशें आसा हातूंतलो फरक फोटो वरवीं दाखोवप गरजेचो आसा, अशें आवाहन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ह्या कार्यावळी वेळार केलें। सगळ्यात पयली वर्ल्ड फोटोग्राफी डेच्यो हांव सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी वर्ल्ड फोटोग्राफी डेच्या निमित्तान एवरी इयर आमचे फोटोग्राफी असोसिएशन्स हे दर वर्सा अशा पद्दतीचे एक्झिबिशन हांगा घडोवन हाडटा, त्या बद्दल तांचेय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता। आमी जशें म्हणटा की फोटो स्पीक्स एवरीथिंग, एखादी एक पेज बातमी वाचप आनी A4 सायजच्या फोटो पळयल्या उपरांत ते समजप, हाज्या वयल्यानूच कळटा की ती पुराय बातमी कितें आसूं शकता ही एका फोटो वयल्यान आमकां सगळ्या जाणांक दिसूं येता। म्हणून फोटो स्पीक्स एवरीथिंग हे सातत्यान म्हणटा आनी एका पेक्षा एक बरे फोटोग्राफ्स हे सातत्यान प्रेस मिडियांतले भाव सदोदीत हे हायलायट करता, हाडटा आनी आतां तर ते सोशल मिडियाचेर खूब मोठ्या प्रमाणात सगळी कडेन येवपाकूय लागल्या। आमी सदोदीत पळयता की आमचे ओल्ड फोटोग्राफ्स जेन्ना आमी शेअर करता तेन्ना आपूण 20 वर्सां पयलीं कसो आसलो, 30 वर्सां पयलीं कसो आसलो, द सेम वे विलेजींनी 20 वर्सां पयलीं विलेज कशी आसली। म्हाका दिसता गोंय 12 पयलींचें गोंय आनी 12 आतांचें गोंय हे जर पळयत जाल्यार गोंयांत कितें बदल जाला हो मात्र लोकांक कळपाक शकतलो। म्हणून फोटोग्राफीनी केन्ना केन्ना हेंय कॉम्पिटिशन घेवचें 2012 पयलींचें गोंय आनी 2012 उपरांतचें गोंय, म्हणजे जेणे करून गोंयकारांक कळटलें की कितल्या मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जाला आनी कितल्या मोठ्या प्रमाणात बदल जाला। हांव जाय जाल्यार आमच्या DIP आनी आर्ट एंड कल्चराक सांगता स्पेशली हाज्या खातीर तुमकां स्पॉन्सर्डूय हांवें एक्याच खातीर, कारण हांव जेन्ना विचार करता, जेन्ना पळयता आनी रुटीन पळयल्ल्या लोकांक ते याद उरना। आतां आमी मोपा लिंक रोड पळयता, आमकां दिसता रस्तो तो म्हणून, अरे मोपा लिंक रोड इट इज वन ऑफ द बेस्ट रोड इन इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट। ताजे जे पिलर आहा पळय न्ही, विच इज द हायेस्ट लेंथ आसतलो पिलर इन इंडिया, तेजी व्हडली आनीक लेंथ पिलरा खातीर देशांतल्या खंयच्याच ब्रिजाक ना। हे गोंयांतले अशा पद्दतीचे नाविन्यपूर्ण जे आसा हे लोकां समोर येवपाक जाय अशें म्हाका दिसता की कंटिन्युअसली 15 वर्साच्या म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळात हांव जरी फाटली 7.5 वर्सां आसा, बदल जो गोंयांत दिसता हो बदल लोकां समोर येवपाची गरज आसा। मागीर तो इन्फ्रास्ट्रक्चरल बदल किंवा आमी जेका म्हणटा ह्युमन रिसोर्स वायज बदल, ओके, नो डाऊट, म्हणजे आमी हो बदल जर लोकां समोर हाडपाक शकले जाल्यारूच तो लोकांक दिसतलो कितल्या मोठ्या प्रमाणात गोंयची उदरगत जाल्या, ओके, आनी ते दिसप ही काळाची गरज आसा। म्हणून हांव परत एकदां म्हणजे हांव तुमकां शुभेच्छा दिता होय कार्यक्रम ऑर्गनायज करचो। बाब गणेश शेटकार तसो म्हाजो शेजारी खूब लागचो, म्हणल्या उपरांत मातसो दोतोराचेर उलयतना तो चडूय उलयता, ओके, दोतोराक मातसो चडूच चडयता म्हणटा तसो। बट एनी हांव आमी पत्रकारांच्या स्किमीच्या बाबतींत खंयसरूच काटकसर केन्ना करूंक ना। हे कित्याक काटकसर करूंक ना तेंय सांगता हांवें जेन्ना सरकार म्हणजे हांव पयली फावटी मुख्यमंत्री जालो तेन्ना म्हजें पयलें बजेट हें 19,000 कोटीचें आशिल्लें आनी आयज हांवें जेन्ना 7वें बजेट मांडलें विच इज 30,000 कोटी रुपया, विच इज 11,000 कोटी रुपयाचो रेव्हेन्यू वेगवेगळे कडल्यान वाडलो। म्हणून म्हाका खंयसरूच हांवें काटकसर करूंक ना, म्हणजे हात सोडून म्हणटा जी स्कीम आसतली, येवजणी आसतल्यो सगळ्यांच्यो, नो डाऊट। एज अ पत्रकार तुवें मागला म्हाजे कडेन की 1 लाखाचे 2 लाख करचे म्हणून, कॅमेराची कॉस्ट वाडल्या, डेफिनेटली तुज्या येता त्या नोव्हेंबराच्या पयलीं आमचो नॅशनल प्रेस डेच्या पयलीं तुमकां कॅमेरा जो आहा तो 2 लाखाचो घेवपाक मेळटलो। आतां ताळयो मार।